विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी उपकार। फ्रेंडशिप क्लबाच्या नावाखाला जाहिरात दिवन चलयांक फटोवन शिनळकेन हाडपी एक रॅकेट मडगांवच्या पत्रकारांनी उक्ताडार हाडला। हे रॅकेट चलोवपी मोहम्मद रफीक ह्या सुटाबुटान वावुरपी तरणाट्याक मडगांव पुलिसांनी सोमारा अटक केली। फ्रेंडशिप करपाच्या नावाखाला गोंयांत व्हडा प्रमाणात शिंदळकी चलता हें सगळ्यांकूच खबर आसा। थळाव्या दिसाळ्यांनी जायरात दिवन हे लोक चलयांक फटयतात आनी धंद्याक लायतात। मडगांवच्या कांय पत्रकारांनी एकठांय येवन हे रॅकेट चलोवपी मोहम्मद रफीक ह्या मनशाक धरून पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो। त्या खातीर पत्रकारांच्या कांय सोयऱ्यांनी जायरातीत दिल्ल्या नंबराचेर फोन करून भासाभास केली। आयकात ही भासाभास। Hello? Your good name, please? My name is Pooja. No, not at all. This is just a club we started. Okay. People can express their views. Okay. And it is basically based on like people coming together and kind of having sex with anybody they want to. Yeah. So if I register with you on the for the payment option, how much would how much would I be paid? See, it depends on how your looks are and what is your status. फोनार जाल्ल्या उलोवपा उपरांत फोनार उलोवपी मनीस चलयेक पळोवपाक मडगांवां आयलो। त्या वेळार मडगांवां पुलिसांनी ताका अटक केली। मोहम्मद रफीक ह्या तरणाट्याक अटक केल्ल्यान ह्या रॅकेटाची पाळामुळां सोदून काडप आतां शक्य जातलें। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। दिकरपालचे एक बेकायदेशीर घर मोडून उडयले। कोर्टान काडिल्ल्या आदेशाप्रमाण पुलिसांनी घेवन बेलिफान ही कारवाय केली। घरांतल्या लोकांक भायर काडटना मातसो बोवाळ जालो। घर उडोवपाक पयलीं घरांत रावतल्यांनी परस त्रास केले, मात घर मोडटना बोवाळ जायत म्हूण दिवाणी आनी फौजदारी न्यायालयाचो बेलीप बाबूसो नायकान आदींच बायला आनी दादले पुलिसांचे पथक तयार दवरिल्ले। वीज खात्याचो अभियंतो पुलिशेच्या मस्तीन आनी मानायन लावन तांणी ही कारवाय केली। कोर्टामार्फत येयला कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे मोडपाचें आनी ताचें आमी पुलीस प्रोटेक्शन घेतलां आनी पुलीस प्रोटेक्शन मागीर इंजिनियर घेतला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ते डिस्कनेक्ट करपाक आनी लेबर घेतल्या त्या लेबरान तेंगेले आनी ते डिग्री होल्डर ते दोनी आनी काय कोर्टामध्ये मोडपाक कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे मोडपाक। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। पर्यटन मळावले उद्योजक पर्यटन मंडळाची थापणूक करची म्हूण मागतात। पर्यटन वाठारांत उद्योग वेवसाय करपाचे कितलेशेच प्रस्न आसात। सरकारा कडेन कामगार कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान तांचे कडल्यान हो वावर दिसपट्टो जायना। ह्यो गजाली करून घेवचे खातीर पर्यटन मंडळ जाय। टीटीएच्या 34व्या थापणूक दीस सुवाळ्यात उद्योजकांनी हो मुद्दो काढलो। आयतारा ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचो 34वो थापणूक दीस बांबोळेच्या ग्रँड हयात रिसॉर्टात मनयलो। ते निमतान असोसिएशनात आयिल्ल्या नव्या वांगड्यांक प्रमाणपत्रां दिलीं। अपडेट 2011 ह्या म्हायती पुस्तकाचे प्रकाशन आदल्या अध्यक्षांच्या हस्तुकी जालें। टुरिझम बोर्डाची थापणूक केल्यार पर्यटन वाठारांत उद्देग आनी वेवसाय करपाक मोठो आदार जातलो अशें राल्फ डिसोजा म्हणटा। So do the issues, so do the problems. And what happens here, our Department of Tourism, despite their best efforts, have a problem addressing all the issues that arise because of the growth and because of the various other agencies. Our season being short, just 6 months, sometimes before you take action, the season is already over. राल्फ म्हणटा सरकारी तिजोरेत सगळ्यांत चड येणावळ टुरिझम इंडस्ट्री कडल्यान येता म्हूण त्यांच्या प्रश्नाक सरकारान पयलीं हात घालपाक जाय। टीटीएचो अध्यक्ष गौरीश धोंडाचें उलोवप जालें। फाटलीं 34 वर्सां असोसिएशनान केल्ल्या वावराचेर खासा प्रेजेंटेशन करून धोंड उलयलो। पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार। रुमडावर दवरले ग्रामसभेत समर्थगड देवळाच्या प्रस्नावयल्यान आयतारा बरोच बोवाळ जालो। स्वामी समर्थ देवळा संबंधान जैसे ते परिस्थिती दवरची असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ल्यान पंचायत कांयच करूंक शकना अशी जाप दिवन सरपंचान हो वाद सोपयलो। रुमडावर दवरले ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जाली। सरपंच अविता चोडणकार आनी हेर पंच ह्या ग्रामसभेक आसले। समर्थ गडावयले स्वामी समर्थ देवूळ बेकायदा आशिल्ल्यान ते मोडचे अशी मागणी एका नागरिकान केल्ल्यान ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो। परमिशन दिता ओपन चॅलेंज दिता कितें आसा न्हू पयलींचे जे कितें आसा न्हू इल्लिगली ते पयलीं तोडा आनी मागीर जे आमी सांगता पळय ते तोडून जो पर्यंत हात घालपाक शकना तुमी।
It is on public place. Illegal masjid or mandir, it is on their own land, but it is on public place. लाउड स्पीकरचा कसला आवाज येता बाकीचा आवाज येणार लाउड स्पीकर. समर्थगड देवळा संबंधान परिस्थिती जैसे थे दवरची असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो आसा. त्या खातीर आमी कसलीच कारवाय करूंक शकना अशें स्पश्टीकरण सरपंच अविता चोडणकारान केलें. आमी सगळे फॉर्मेलिटीज करपाची केल्ले पंचायतींतल्यान आनी तेन्ना आमकां लेटर येयला द मॅटर टू बी कॅप्ट इन एबियन्स टील फर्दर एक्शन. सो हेजे वयल्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें आमी तेजेर कांय करपाक शकना. रुमडा मर्चान आमचो खबराकार समीर भट. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव.